सगळ्या फिल्डाच्या बाबतीन आसा, म्हणजे इंजिनियरिंग असो किंवा खंयचे प्रोफेशनल कॉलेजी आसत हे तपासप खूप महत्वाचें आणि हें आसा. सर तुमी आमी बॅचलरा विशीं उलयले आनी डिप्लोमा आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन ह्या विशीं सांगा की डिप्लोमा कोर्सीस गोंयांत आसा? डिप्लोमा कोर्सीस आमचे कडेन ना, आमचे कडेन गोंयांत तशें ना. गोंया भायर आसा, अनेक ठिकाणी आसा. आनी गोंयांत जरी डिप्लोमा कोर्सीस आसले तर आतां ते बडींग आसा, दे आर जस्ट शेपिंग अप. पण आसतात कोर्सीस ना अशें ना. फक्त एकूच डिप्लोमा आनी डिग्री ह्याच्या अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत एक गोष्ट हांव अवश्य सांगेन की ते नॅरोड डावन अभ्यासक्रम असतात. म्हणजे कितें, आमी जेन्ना एखादे हे अशे डिग्री लेवलचे कॉलेज चलयता त्या वेळार थंयसरलो जो अभ्यासक्रम आसता तो सर्वसमावेशक असो आसता. अनेक अशे विशय आसता की तातूंतसून बेज तयार जाता घट्ट. पण फाल्यां सकाळी एकठांय उठलो आनी तो म्हणटा आपूण फोटोग्राफीचे कॉलेज काडटा, दुसरो म्हणटा आपूण इलस्ट्रेशनचे कॉलेज काडटा, तिसरो आनी कितें म्हणटा. दे आर नॅरोड डावन. ते कितें करतात, दे केटर टू द इंट्रस्ट ऑफ ओन्ली लिमिटेड टॉपिक्स आनी ते कॉलेजीस काडटात. आनी तेकाच म्हाका दिसता हेंकां सर्वसामान्य प्रमाणे म्हाका सर्टिफिकेट कोर्सीसूच म्हणचे पडटले. आनी ते सुद्दां 1 वर्स 2 वर्स 3 वर्स अशा पद्दतीचे आसता. आमचो कोर्स हो AICTEच्या नियमा प्रमाणे 4 वर्साचो आसा. हो कोर्स हांगा जसो आसा तसोच दिल्ली किंवा बॉम्बे किंवा अशा भागांत तेतून तपशिलान फरक आसत अशाच प्रकारचो आसतलो आनी तसोच आसूं जाय तो. कित्याक तातूंत वर्किंग अवर्स, विशय, ताजे मागीर एग्जामिनेशन सिस्टम हे सगळे न्ही आमकां कॉलेज सुरू करच्या पयलीं आसचें पडटा पेपराचेर. हे खूब म्हत्वाची गजाल. ओके सर, एक महत्वाचो विशय की हे सगळें शिक्षण घेतल्या उपरांत नोकरेच्यो संदी कशा प्रकारच्यो आसात? म्हाका दिसता म्हाज्या कॉलेजच्या किंवा आमच्या ह्या कॉलेजच्या विशयी उलयत जाल्यार हांव एक आनंदान सांगेन, नोकरीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज एम्पल आसात. म्हणजे दोनूय कोर्स जर म्हाजे एकठांय केले जाल्यार म्हाका दिसता हें युनीक फिचर आसतलो ह्या कॉलेजचो की सादारणपणे कमीत ते 20 ते 22 ऑपॉर्च्युनिटीज, प्लेसमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसतात. स्ट्रीम वायज आपण घेवया पयलीं. हां, आय एम कमिंग टू दॅट. कारण स्ट्रीम वायज म्हाका उलोवचेंच पडटलें. कारण म्हाजे कडेन जे 2 कोर्सीस वेगवेगळे आसा, एक आसा अप्लायड आर्ट म्हणून आनी दुसरो आहा पेंटींग. अप्लायड आर्टच्या संदर्भान जर हांव उलयत जाल्यार तांकां थोडोसो चड स्कोप आसा, अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑपॉर्च्युनिटीज. ताचें कारणूच अशें आहा, कारण ही कला जी पळय आसा ती त्या डायरेक्शनान वेगवेगळ्या आनी विविध विशया खातीर अप्लाय करची पडटा. पेंटिंगचो विशय असो आसा की जो आमी विद्यार्थ्यांक सुरवातीक सुद्दां सांगतात की तुमी प्रोफेशनल जावपाक भितर येता तेन्ना फाल्यां सकाळी सर्विसीस तुमकां रोखड्योच हजर आसतल्यो की पास जाल्याच्या नंतर गेले सर्टिफिकेट दाखल, हें त्या कोर्सच्या बाबतींत घडपाक थोडेशें मुश्कील. तरी आसतना म्हाका दिसता आमी काही आतां स्कोप वाडयल्लो आसा आनी काही अशें म्हणुया की शिक्षण क्षेत्रांत त्या भुरग्यांक स्कोप मेळटा. एनिमेशन आनी फिल्म इंडस्ट्री हातूंतय तांकां स्कोप तयार जाला. तर हें थोडेशें प्रमाण हालीं वाडलां. पण ओवरऑल जर एक म्हणीत न्हू की चड ऑपॉर्च्युनिटीज अप्लायड आर्टच्या भुरग्यांक प्लेसमेंटाच्यो मेळटा. फाल्यां सकाळी ज्याच्या चॉयस जसो आसा तसो तो त्या डायरेक्शनान वतलो, त्या प्रमाणे ताजी सक्सेस ठरतलीच. परंतु ताजें इक्वेट हांव करचो ना, कारण हाजी जागा ही आसा, ताजी जागा ती तशी आसा. कारण एखादो अप्लायड आर्टिस्ट घरा बसून स्वतंत्रपणे काम करतलो म्हणशी जाल्यार ताका एक वेगळ्या प्रकारचे चॅलेंजीस घेवचे पडटले ओडून. पण ताका आज इंडस्ट्रीन थंय जागो तयार आसता, एक फोटोग्राफर म्हणून, फोटो जर्नलिस्ट म्हणून, ताज्या नंतर तो कितें म्हणुया मल्टीमिडियान म्हणून, कंप्युटर ग्राफिक्सान म्हणून, इलस्ट्रेशनान म्हणून, अशें सादारण न्ही म्हणजे आमचे कडेन तांचे खातीर खुबशे प्रकार सांगपा सारके आसात. आनी आमी फक्त एक मात्र तांकां संदेश दिता की हें सगळें शिकल्याच्या नंतर तांकां उलटी एक डिफिकल्टी येता, ती अशी की खंय जॉब करचो, कारण तेंचे कडेन खूब स्कील डेवलप जाल्ले. होच प्रॉब्लेम जाता. प्रॉब्लेम म्हणजे हांव नेगेटीव हातून उलयना की तांणी जर चॉयस वेवस्थीत घेत, आय एम टेलिंग यू ही वील रियली मेक इट फॉर अ लायफ. म्हणजे करियर म्हणून जो पळय खरो प्रयत्न आहा तो घेवंकूच वेवस्थीत घेतलो. म्हणजे 12वी उपरांत तुमी तांचो एप्टिट्यूड तपासता की हो लायक आसा काय ना. पण डिग्री जाल्या उपरांत म्हाका दिसता ताणें स्वता आपलो एप्टिट्यूड तपासचो पडटलो की आपण खंयच्या क्षेत्रांत वचूंक. सर, एक फाटल्या दिसांनी अशें आयकपाक आयलें आनी जे वेगळ्या माध्यमांनी कळ्ळें की कांय भुरगे अशें म्हणटा की आमी डिग्री केली, तुमी इतले ऑपॉर्च्युनिटी सांगले, आनी कांय डिग्री केली पण आमकां तशी फावा सारकी नोकरीची संदी मेळूंक ना. तर हें अशें कित्याक जाता की जेन्ना जॉब हे कोर्स ऑफर करता आसतना संदी आसा अशें सांगलें वता, पण तांकां ताच्या उपरांत
नोकरीच्या बाजारात तशी संधी ना. म्हाका दिसता हांवें आतांच त्या विशया कडेन हांवें तुजें लक्ष वेधलां, पण परत एकदा हांव थोडेशें रिपीट करता अशे खातीर की कॉलेजीन एंट्री केली आनी कॉलेज कोर्स कंप्लीट केलो म्हणजे नोकरी अशी दत्त म्हणून हजर आसतली अशें म्हाका दिसता चुकीचो समज आमी करून घेवचो न्हय. एखादो भुरगो आपल्या विशयान जर प्राविण्य मेळयता आनी तो जर भायर वता तेन्ना ताका अश्यो ऑपॉर्च्युनिटी, उदाहरणार्थ हांव म्हज्या विचारान हें आपलें म्हणून सांगचें न्हू, हांवें केन्ना नोकरीक अप्लायच करूं ना, पण म्हाका थंय बसला थंयसर नोकरी आयल्ल्यो. म्हाका दिसता म्हाज्या सारके अनेक विद्यार्थी ह्याच कॉलेजचे अशेय आसात. परंतु दुसरी एक जी बाजू आसा की नोकरी मेळना ते खंय तरी स्वता कडेन मातशें इंट्रोस्पेक्शन करचें पडटा अशें म्हाका दिसता. कारण आमचो विद्यार्थी आमच्या पेक्षा चड कमयता असो आमचो म्हणजे वेवस्थीत समज आसा आनी तो खरो आसा आनी आमकां तातूंत आनंद आसा. फक्त एक फरक जो हांवें तुका सांगला की अप्लायड आनी पेंटींग ह्या हातूंत कदाचित आज जे रेडिली अवेलेबल अप्लायडाक आसा ते थोडे चड आसा. पेंटिंगाच्या बाबतींत तो स्वतंत्र चित्रकार जावपाचो कोर्स आसल्या खातीर ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ऑप्शन आसा ते थोड्या प्रमाणात कमी आसा आणि ताका साधना करून एक स्तर गाठचो पडटलो. व्हेरी करेक्ट. सर तुम्ही इतली वर्सां शिकयता, ताच्या उपरांत ह्या कला महाविद्यालयाचे प्राचार्य आसात, खुबशे विद्यार्थी तुमच्या हातासकल्यान घडल्यात, तेन्ना गोंयच्या विद्यार्थ्यांची कामगिरी एकंदर कशी आसा? म्हाका दिसता खूपच उत्कृश्ट अशी आसा की म्हणजे भायल्या कॉलेजच्या. हय, आतां हाजें रेटींग तशें कोणें काडलेलें ना, हाजेर हांव प्रमुख पयलीं लक्ष दिता. परंतु आमकां जे रिस्पॉन्सीस एज अ प्रिंसिपल म्हणून किंवा म्हाज्या प्राध्यापक वर्गाक जे रिस्पॉन्सीस मेळटात की तुमच्या कॉलेजचे प्रोडक्ट हे हांगा आमचे कडेन बेस्ट पैकी काम करता. आतां हांव एक तुमकां मुद्दम सांगता, सीडॅक म्हणून पुण्या हाणें काही वर्सां पयलीं कंप्युटर ग्राफिक्सचे काही हें सुरू केलें आनी तेन्ना ताणें कट ऑफ लायन दवरलेली की 60% सकयल्या भुरग्यांक आमी घेवचे ना म्हणून. पण आमचे भुरगे 60% गेले आनी ताणें कितें केलें, मल्टी डिसिप्लिनरी आसलो तो, म्हणजे असो न्ही की तो फायन आर्ट्सचेच भुरगे, ताणें अनेक इतर स्ट्रिमच्या भुरग्यांक सुद्दां भितर घेतले. आनी मागीर एक दीस ते म्हजे कडेन जेन्ना तांचो ग्रूप आयलो फॉर सम सॉर्ट ऑफ टाय अप विथ मी, म्हाका ताणें सरळ सांगलें, सर म्हणलो आमी ते आतां म्हणलो शिथील केला रूल, आनी दुसरी गोश्ट तुमी म्हणलो तुमच्या खंयच्याय भुरग्यांक धाडा आनी आमी तांकां घेतले बिकॉज दे आर रेडी टू टेक अप अवर कोर्स आनी वी रियली एप्रिशिएट दॅट अशें ह्या लोकां कडल्यान हांचे सारके कडल्यान म्हाका कळ्ळें. हो एक भाग जालो. दुसरें कितें आसा, ज्या ज्या जाग्यार आमचे भुरगे गेल्या म्हाका दिसता तांच्यांनी बऱ्या पैकी आपल्या आनी खंय तरी ह्या मातयेचो एक गूण कारणीभूत ठरला ताका की आमचो भुरगो हो भायर, विशेषतः म्हाज्या कॉलेजच्या विशयी हांव उलोवंक शकता की हो खूब सिन्सियर आनी डिसिप्लीन आसा. सेन्सिटीव. हय, व्हेरी सेन्सिटीव. इतलेंच म्हाका मेळ्ळां. आनी तुमी जर म्हणशात न्ही एक एखादी बारीकशी, हांव तें उलयतां, नेगेटीव गोश्ट कितें आसत जाल्यार हाका गोंयची ओड आसा आमच्या भुरग्याक. तो भायर वता, मातशी ओड घेवन वता आनी तो जनरली कितें कोण जाणा, कारण आमचे एटिट्यूड, आमचे संस्कार, कल्चर हेंच करता आनी ह्या गोश्टीचो आमी अभिमान दवरुया की तो खंयच्या तरी सणासुदीच्या ओडीन तो दर वर्सा गोंयांत येवंक सोदता. हें मुद्दम हांव सांगता. कदाचित कमी जर आसत कितें जाल्यार हे येणें जे तांकां त्रासदायक जाता तितलेंच. ओके. अदरवायज परफॉर्मन्सच्या बाबतींत ही इज व्हेरी. खंयच्या क्षेत्रांत ताणें आपलें यश मेळयलें, म्हणजे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आसतलें आनी तुमी म्हटल्या प्रमाणे फायन आर्ट हे एका बंदिस्त ना. म्हाका दिसता हाज्या खातीर म्हाका पेपर समोर दवरून उलोवचें पडटलें, तरी तें न करता एक रँडमली हांव सांगता, आज खंयच्या क्षेत्रांत ताणें आपलो ठसो दवरूं ना असो हांव उलटो प्रश्न विचारीन. कारण जवळ जवळ सगळ्या क्षेत्रांत तो आज दिसता. फिल्म इंडस्ट्रीन तो आर्ट डिरेक्शनान दिसता. इवन थोडी उदाहरणां जर नांवां दाखल दिवचें जालें जाल्यार आर्ट डिरेक्शनान हें गोंया फाटीं गाजलेलें एक आमचो तो शेटगांवकरची फिल्म मर्मबंध, ताजें आर्ट डायरेक्शन करणारो आमचो विद्यार्थी आनी बऱ्या पद्दतीन ताणें तें आर्ट डायरेक्शन केल्लें. ताजें नांव सुशांत तारी. हें एक नांव आनी ही अशीं अनेक नांवां. ताज्या नंतर दुसरें एखादें नांव तुमकां जाय जाल्यार हांव शिरीश देसाय म्हणून घेतलो, जाणें श्याम बेनेगल पर्यंत मजल मारली. तो तांच्या बरोबर ताजो सहकारी म्हणून काम केलां ताणें. ताज्या नंतर अशाच अर्थाचें एडवर्टायजींग फिल्डान अनेक लोकांनी काम केल्लें आसा आनी आपलो ठसो. आनी नुस्तें ताणें कितें म्हणया की काम करून दिलें न्ही, ताणें ताज्या अगेन्स्ट रिवॉर्ड्स घेतले.
नॅशनल लेवलचेर इंटरनॅशनल लेवलचेर. ताच्या नंतर ब्लास्ट म्हणून एक भुरगो व्हेरी ओल्ड स्टुडंट, ताणें सुद्दां शॉर्ट फिल्मान अवॉर्ड घेतलेले आसा. तर अशी काही नांवां आसा म्हाजे कडेन. मागीर बिस्मार्क डायस म्हणून एक हें, अशे वेगवेगळ्या स्तराचेर वेगवेगळ्या हातून, आनी ताणें ठसो आपलो हें केला. म्हणजे तुम्ही जे नांवां सांगले आनी तुम्ही जे फील्ड सांगलें रायट, ते डायरेक्टली फायन आर्ट्साक रिलेटेड नासले तरी सुद्धा त्या क्षेत्रांत तांच्यांनी यश मेळयलें. म्हाका दिसता ही फायन आर्ट्स कोर्स किंवा ही कॉलेज एक कले कडेन पळोवपाची एक वेगळी दृश्टी दिता, आनी ती दृश्टी घेवन खंयच्याय क्षेत्रांत तो भुरगो जर गेलो तर तो एक आपले यश मिळवू शकता. कितें आसा न्हय, हातून एक थोडोसो फरक करुया. प्रोफेशनल आर्टिस्ट म्हणून जेन्ना तो एक पेंटर स्कल्प्टर म्हणून येता, हो एक भाग जालो. तेन्ना दुसरी बाजू जी आसा म्हणटा अप्लायड, किंवा आतां काही प्रमाणान फायन आर्टिस्ट किंवा आपलो पेंटींग घेतलेलो भुरगो सुद्दां तो कसो करता पळयता, तो नुसतो न्हू एकसुरी हे हातून हे कले कडेन पळयना, तो अनेक जोड कलांचो अभ्यास करता. म्हणून ह्यो ज्यो पळय सामूहीक किंवा सामूहीक म्हणुया नाका आमी, मल्टी लेवलचेर कॉन्ट्रिब्यूट करणाऱ्यो कला आसता, थंय ताजो कितें म्हणुया ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या आनी ताणें आपलो ठसोय उमटयला. सर हो विशय व्यापक आसा आनी ताचे पयलूय खूब उरला. सर आमी ह्या हो एपिसोड हांगा थांबोवया, पण फुडल्या एपिसोडान आमी ताचे आनी विभिन्न जे पैलू आसा ताच्या विशयी भासाभास करुया. हे आसात महेश वेंगुर्लेकर सरांक आमी हांगा निरोप दिना. फुडल्या एपिसोडान आमी तांच्या विशीं आनी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले. पळयत रावत प्रुडंट.